उटंगराच्या पावसाक लागून दक्षिण गोयचे रस्ते उदका पोना, लोकांच्या घरांनी भरले उदक, साळावली सयत सगळी धरणां ओव्हरफ्लो. आयज फाल्यां हवामान खात्याचो रेड अलर्ट, कामा शिवाय सरू नाकात घरा भायर, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें आवाहन. मोपा विमानतळाच्या कामाक लागून सकयल्ल्या वाठारांत भरले उदक, न्हयांक हुंवार, घरांनी उदक भरिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून सांखळेच्या वाळवाक न्हंयेक हुंवार, न्हंय देगेच्या लोकांक सादूरतायेचो इशारो. आता खबरो विस्तारांत. सकाळच्यान गोंय राज्यांत पावसान धुमाकूळ घातला. शारांनी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची जीण विस्कळीत जावन पडला. कांय वाठारांनी झाडां घरांचेर, रस्त्यांचेर पडिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. सध्या तुमी पळयतात ते मडगांवचे, वास्कोचे, पणजेचे, पेडण्याचे आनी केप्यांतले रस्ते उदका पोंद्या गेल्यात. मजगतीं साळावले डॅम ओव्हरफ्लो जाला. पळयात. हे पळयात, मडगांव, वास्को, पणजे, पेडण्यां, केप्यां आनी साळावले डॅम ओव्हरफ्लो जाला. रस्त्यांचेर उदक भरिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. सकाळच्यान गोंय राज्यांत पावसान धुमाकूळ घातला. शारांनी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची जीण विस्कळीत जावन पडला. कांय वाठारांनी झाडां घरांचेर, रस्त्यांचेर पडिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. सध्या तुमी पळयतात ते मडगांवचे, वास्कोचे, पणजेचे, पेडण्याचे आनी केप्यांतले रस्ते उदका पोंद्या गेल्यात. मजगतीं साळावले डॅम ओव्हरफ्लो जाला. दोन दीस गोग्यांनी घालून घेतिल्ल्या पावसान बेरेस्तारा विसव घेतल्या उपरांत परतून नेट धरला. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन बुडटी आयिल्ल्याचे दिश्टी पडटा. रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां रेड अलर्ट जारी करून लोकांनी सादूर रावचे अशेंय कळीत केलां. मडगांवचे कांय वाठारांतले रस्ते उदका पोंदा गेले. उटंगराच्या पावसाक लागून कांय लोकांच्या घरांनी उदक भरिल्लें. रेल्वे स्टेशन तशेंच प्रथम सत्र न्यायालया सामकारिल्ल्या रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान रस्त्याक व्हाळाचें स्वरूप आयिल्लें. वास्को शारांत जाल्यार कांय घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. राती कडेनूच घरान उदक भरिल्ल्यान वास्कोच्या बेस्तोरा वाड्यावयल्या लोकांक काल रातीच्यान न्हीद ना. गॅमन इंडियाच्या प्रकल्पाक लागून नाले बंद जाल्यात. ताकाच लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरता अशें थळावे लोक सांगतात. उटंगराच्या पावसाक लागून साळावली धरणा सयत हेर बाकीची धरणां भरून व्हांवपाक लागल्यात. धरण वाठारांतल्या लोकांनी सादूर रावपाची सुचोवणी प्रशासनान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय व्यक्त करीत भारतीय हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. हे फाटभुंयेर म्हत्वाच्या कामा शिवाय घरा भायर सरचें न्ही अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. तशेंच उटंगराच्या पावसाक लागून गोंय सरकारान बालवाड्यो, केजी 1 ते 8वी इयत्ता मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शुक्रार आनी शेनवारा सुटी दिवपाचो निर्णय घेतला आनी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेक हे विशीं सादूर रावपाक सांगला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फाल्यां रेड अलर्ट दिला. डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम आमची पूर्ण अलर्ट आसा. सगळी कडेन लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. गरज नासतना घरा भायर सरचें न्ही. गरज ना तेतरी म्हणून आमी भुरग्यांचे फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू द 8th स्टँडर्ड भुरग्यांक सुटी दिल्ली आसा.
ओके त्या खातीर बाय थोड्यांचे पेरंट्स जे आहे की फक्त 8वी पर्यंत दिले नाही 9वी 10वी 12वीचो सिलेबस हो खूप महत्वाचो आसा पयलींच डिले जाल्ले म्हणून दिवना म्हणून 8वी पर्यंत म्हणटा. मोपा विमानतळाच्या कामाक लागून सकयल्या वाठारांत पावसाक लागून हुंवार आयला. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मोपा विमानतळा वयले सगळे उदक परतून लोकांच्या घरांनी भरिल्ल्यान तळावे लोक बरेच चाळवल्यात. लोकांची जीण विस्कळीत जावन पडल्यात. लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. मोपा विमानतळाच्या उदकाची योग्य सोय करूंक नाशिल्ल्यान तळाव्या लोकांच्या घरांत उदक भरलें. तुम्ही पळयतात ते मोपा विमानतळाच्या कामाक लागून सकयल्या वाठारांत पावसाक लागून हुंवार आयला. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मोपा विमानतळा वयले सगळे उदक परतून लोकांच्या घरांनी भरिल्ल्यान तळावे लोक बरेच चाळवल्यात. लोकांची जीण विस्कळीत जावन पडल्या. लोकांचे बरेच हाल जाल्या. मोपा विमानतळाच्या उदकाची योग्य सोय करूंक नाशिल्ल्यान तळाव्या लोकांच्या घरांनी उदक भरलें. तेलंगणांतल्या महबूब नगरांत 20 भुरग्यां सयत एक स्कूल बस उदकांत बुडिल्ल्या अंडरपासांत अडकली. महबूब नगराचे पुलीस उपायुक्त हांणी दिल्ल्या म्हायते प्रमाण ही घडणूक शुक्रारा सकाळी 9 वरांच्या अदमासाक घडली. ड्रायव्हराक उदक इतके खोल आसतले अशें दिसूंक ना. बसीन उदक भितर सरपाक लागिल्ल्याचे लक्षांत येयल्या उपरांत ताणें बस थांबयली. बेगोबेग तळाव्यांच्या मजतीन शाळेंतल्या भुरग्यांची सुटका केली. सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. ट्रॅक्टराच्या मजतीन RUB वयल्यान बसूय काडली. तळाव्यांनी वेळारूच केल्ल्या बचाव कार्याक लागून 20 भुरग्यांचो जीव वाटावलो आनी व्हड दुर्घटना जावपाची टळ्ळी. तुम्ही पळयतात ते तेलंगणांतल्या महबूब नगरांत 20 भुरग्यां सयत एक स्कूल बस उदकांत बुडिल्ल्या अंडरपासांत अडकला. महबूब नगराचे पुलीस उपायुक्त हांणी दिल्ल्या म्हायते प्रमाण ही घडणूक शुक्रारा सकाळी 9 वरांच्या अदमासाक घडिल्ली. ड्रायव्हराक उदक इतके खोल आसतले अशें दिसूंक नासलें. बसीन उदक भितर सरपाक लागिल्ल्याचे लक्षांत आयल्या उपरांत ताणें बस थांबयली आनी बेगोबेग थळाव्यांच्या मजतीन शाळेंतल्या भुरग्यांची सुटका केली. सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. ट्रॅक्टराच्या मजतीन RUB वयल्यान बसूय काडली. गोग्याच्या पावसाक लागून दिवचल सयत साखळेच्यान व्हांवपी वाळवट न्हंय ओव्हरफ्लो जाल्या. दिवचले तर न्हंयेंतल्यान उदक भायर सरला. दुसरे वटेन हवामान खात्यान रेड अलर्ट दिवनूय शुक्रारा दनपरा मेरेन परिस्थिती नियंत्रणांत आशिल्ली. दनपरा पावसाचो नेट कमी जाल्लो. न्हंयो तुडुंब भरिल्ल्यान उदका स्त्रोत खात्यान परत तुमिल्ले पंपिंग करपाचें काम हातान घेतलां. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन बुट्टी आयिल्ल्याचे आनी न्हंयो तुडुंब भरून व्हांवपाची चित्रां दिश्टी पडटा. काणेपारची न्हंय सध्या तुडुंब भरून व्हांवपाक लागल्या. न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान लोकांच्या शेतां भाटांनी उदक गेलां. देखून थळाव्या लोकांनी सादूर रावचें. आयज सकाळ सावन गोंयांत पावसान बरोच नेट धरिल्लो दिश्टी पडटा. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून बेतीच्या सौजा कॉम्प्लेक्सा लागीं आशिल्ल्या एका घराची वणत कोसळ्ळी. ह्या घरांत बिराडाक रावपी संजीत वागळे सुदैवान वाटावलो. घराची वणत कोसळटाना तो घरांत आशिल्लो. कसलो तरी आवाज आयिल्ल्यान ताणें घरा भायर धांव मारली. ताका लागून ताचो जीव वाटावलो.
सेगीत पडपी गोग्याच्या पावसाक लागून सांखळे विर्डी रस्त्याची दडा कोसळपाक लागल्या. देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. रस्त्याच्या दडेर धोकादायक अवस्थेंत आशिल्ली ओकेशियाची झाडां उमटून पडटकीच झाडां बरोबर दडेची माती कोसळ्ळा. ह्या प्रकाराची म्हायती मेळटकीच सांखळे पालिकेन प्रतिबंधात्मक उपाय हातांत घेतला. उपजिल्लोधिकाऱ्यान परवानगी दिल्या उपरांत पालिकेन धोकादायक झाडां बोडकी केल्या. तारखेर लेट नायट विड्डे सांखळे रोडाक धडाक कोसळ्ळी ही मेसेज सगळ्यांक पावली. हांव सांखळे आनी सरावंडींग लोकांक गोंयभरच्या लोकांक जे लोक हे रोडांसून ट्रॅवल करतात तांकां अलर्ट करूंक सोदता की विड्डे आनी सांखळे हेज्या मदीं मायनींग पीट आसा, मायनींग रोड लागता, थंय ही धडाक कोसळ्ळेली आसा. तेन्ना तुमी जे ट्रॅवलिंग करता तें मातशें सांबाळून करचें, स्लो करचें. दुसरो विशय, एट प्रेजेंट आमी थंय लोकल ऑथॉरिटीज लायक PWD आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां कन्सर्न करून ते सोल्युशन काडपाचे प्रयत्न चालू आसा. म्युनिसिपालिटी हॅज टेकन अ टॉप इनिशिएटीव बाय कटींग द ट्रीज. जे धडेचीर झाडां आसा, जी झाडांच्या लोडाक लागून ही धडाक कोसळटा आनी रोड घेवन वता, ती झाडां मारपाचो काम कालच्यान आमी चालू केलां. हांव थँक करतां, देव बरें करूं म्हणटा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक. तांच्यांनी आमकां ऑन टॉप प्रायोरिटी हें सिच्युएशन हँडल करपाक लागून जें कितें तुमकां स्टेप घेवंक जाय तेजेर प्रायोरिटीन घेवचें अशे ऑर्डर्स पास केल्लेले आसा. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.